वास्को खारीवाड्या वयली उरिल्ली घरां बिरेस्तारा मोडून उडयली। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक पाळो दीत मुरगांव पालिकेन ही अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबयली। लोकांचो विरोध मोडून काडपा खातीर ह्या वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त आसलो। बुधवारा दनपारा 11 बेकायदेशीर घरांचेर कारवाय करून ती मोडून उडयल्ली। उपरांत थळावो आमदार संकल्प आमोणकर आणि आदलो आमदार जुजे फिलिप डिसोजान हस्तक्षेप करीत ही कारवाय थांबयली। बिरेस्तारा सकाळी ह्या विशयाचेर चर्चाय जाली, पूण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवपा खातीर आपल्याक ही कारवाय करचीच पडटली अशें सांगून पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी हांणी उरिल्ली घरांय मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो। त्या प्रमाण ही घरां पालिकेच्या कामगारांनी मोडून उडयली। सो आयज जे डिस्कशन जाला पळय ते हिसपान आमी तेका ऑन मोरल ग्रावंड आयज जे लोक आसा ते फिशरमॅन कम्युनिटी आसा ते ऑन मोरल ग्रावंड तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करचें म्हणून तो म्हणटा ती हायकोर्टाची ऑर्डर आसा। पण हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्दां कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी थोडी घरां डेमोलिश केल्ली आसा। जी बाकीची घरां आसा पळय तेच्या भितर एक तांकां एक खंय तरी एक घराक तेंच्यांनी सुद्दां डेमोलिश करचें न्हू म्हणून जी ऑर्डर काडली बिकॉज ऑफ लँड एंड सर्वे। सो आतां आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता लँड एंड सर्वे कित्याक बाबा मातशें जी बाकीची घरां उरल्या तांकां थोडोसो टायम दिवचो म्हणून। लोकांची घरां वाटोवपा खातीर आमदार संकल्प आमोणकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे जुजे फिलिप डिसोजा, काँग्रेसीचो ओलांसियो सिमॉयश आनी हेरांनी केल्ले यत्न फुकट गेले। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नाईक।